Job chapter 24. सर्फ बोलिश्ट आपलो जोडटेचो वेळ कित्याक थारावन दवरिना जायत? आनी ताचे भावार्थी ताचे जोडटेचे दीस कित्याक पळयनात जायत? नोश्टे मनीस ओदीक जमीन मेळोवपाक शिमेंचे फातर हालयतात. ते शेळ्यो चोरतात आनी तांकां चोरूंक व्हरतात. ते अनाथानाचें गाडूंक धांवडायतात आनी विधवेचो बैल जबरदस्तीन घाण दवरतात. ते गोरिबांक रस्त्याचे कुशीक मारतात आनी गांवचीं सगळीं दुर्बळां तांचे सोशिलीं लिपतात. अरण्यांतल्या जंगली गाडवां भाशेन ते कोश्टी करूंक वेतात, फांत्या पारार थावन सांज मेरेन. आपल्या भुरग्यांच्या पोटान घालूंक कितेंय तरी सोदतात. ते दुसऱ्यांचीं शेतां नांगरून लुंवतात आनी खोट्यांच्या दाखमळ्यांनी ते दाखो खुंटतात. खोडप्यां विरेत ते आख्खी रात विंगळे न्हिदतात. हिंव पडटा तेदना बी तांचे लागीं पांगरूंक कांय नासता. दोंगरावेल्या पावसान चिप ते भिजतात आनी आसरो ना जावन ते खोडप्यांचे कुशीक चिटकून रावतात. ते बापूय नासलेल्या दुदाच्या भुरग्यांक ओडून काडटात आनी गोरिबांच्या भुरग्यांक रिणा खातीर घाणाक दवरतात. न्हेसूंक कपडे नासून ते विंगळे वेतात आनी भुकेलोले आसतना माथ्यान भोरे व्हरतात. ते नोश्ट्यांच्या जैतुनाचें तेल काडटात, दाखू मोडटात, पूण स्वता ते तानेलोले आसतात. शारांत थावन मत्तोल्यांच्यो पिरगवण्यो आनी घायल जाल्ले बोबोहुयेली मारतात, पूण देव तांची मागणी कानार घेना. उजवाडाचो द्वेस करपी लोक आसात. ते उजवाडाचे वाटेची वळख घेवंक सोदिनात. कालोखांत खुणी उडटा आनी गोरिबांचो आनी गरजेवंतांचो जीव काडटा. रातचो तो चोर कसो शिकारेक वेता. पोरदवारी दादल्याचे दोळे जिलमिल्याक रावतात. आपल्याचेर कोणाचीच नजर पडना अशें घुणघुणून तो आपल्या तोंडार रुपणें घालता. चोर ताच्या वेळार दारां फोडून भितर सरतात, पूण दिसाचे ते आपूण लिपून रावतात. उजवाडाची खबर तांकां नाकाच. कालोखी रात म्हणल्यार सगल्यांक तांकां सकाळ कालोखाचे भिरांतीची तांकां संवय जाल्या. ताचे मोळ उदकाचेर उफेतले एके तोन्नाचे काडये परस ओदीक उणें. ताचे आस्पोतीचेर गांव भर शिराब घालतात आनी ताच्या दाखमळ्याच्या फुड्यांत कोणूच वचना. दुकोळ आनी गरमी हिमाक गिरासता, ते भाशेन पातळ पातक्यांक गिरासता. ताका आकार दिवपी कुसवो ताका विसरता आनी ताचें नांव कोणूच घेना. नोश्टेपण एका रुखाक आपटिता तशेंच ताका आपटितलें. तो भुरगीं नासलोले अस्तोरेक पिडापीड दितालो आनी तो विडवेची काकलूत करिनासलो. जो आपल्या बोलान गोरविश्टांक खाला शेवटिता तो उबो रावता, पूण ताच्यान आपल्याच जिविताचेर पातयेवन रावूंक जायना. तांकां तो सुरक्षा दिता आनी मजबूत करता, पूण तांच्या दर एका पावलाचेर आपली चतूर नदर दवरता. तांचो अनोदाचो काळ आसलो, आतां ते नाच जातात. झाडाच्या निखलायलोल्या सालोता भाशेन ते बावतात आनी पट्टूर कापलोल्या गोवाच्या कणसावरी ते सुकतात.
तशें न्हय जाल्यार कोण म्हाका फॉटिंग म्हणून सिद्ध करतलो आनी म्हज्या उतराक अर्थ ना म्हूण कोणाच्यान दाखोवंक जायत? देवाचें उतर हें